इयत्ता 3री आनी 4थीच्यो परीक्षा 9 ते 15 ऑक्टोबराक जाल्यार इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्यो परीक्षा 7 ते 15 ऑक्टोबरा मेरेन जातल्यो। गोंयांत 70 कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा आसा। माध्यम कोंकणी आसले तरी 6 शाळा कडल्यान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाची विनवणी आयला। देखून मंडळान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला। फकत अंदूच्याच वर्सा खातीर ही सवलत आसतली। उर्दू माध्यमाच्या शाळांनी 3री भास म्हूण इंग्लिशींतल्यान प्रश्नपत्रिका दिवपाची मागणी केल्ली। ही मागणी लेगीत मान्य जाल्या अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली। अंदू पयलेच खेपे SCERT वतीन 3री ते 8वी मेरेन सत्र परीक्षांचो पेपर काडटा। ज्या विद्यालयांक आडखळी आसल्यार त्यो 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन सादर करच्यो अशें आवाहन SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी केलां। स्टेट गव्हर्नमेंटाने डिसिजन घेतला की 3rd to 8th कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करपाचे। हे डिसिजन जाल्ले लास्ट इयरच घेतिल्ले आनी आमी सगळे स्टेक होल्डरांक जेन्ना ओरिएंटेशन करता ट्रेनिंग जाता तेन्ना सांगत आशिल्ली। ताजे नंतर जेन्ना फेब्रुवारी 2025 जेन्ना सर्क्युलर इश्यू जाले रिगार्डिंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP फॉर ग्रेड 3 and 6 तेन्ना त्या सर्क्युलरांनी मेन्शन केल्ले की फॉर ग्रेड 3 to 8 SCERT कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करतली। ताजे नंतर 12 ऑगस्ट 2025 आम्ही डिटेल सर्क्युलर इश्यू केले विथ एक्झाम शेड्यूल की एक्झामचे डेट्स कशे आसतल्यो खंयच्यो आसतल्यो फॉर प्रायमरी लेवल एज वेल एज फॉर अदर ग्रेड्स अप टू 8 आनी ताजे नंतर ताजे पयलीं एक्चुअली 8 ऑगस्टाक आमी हेड्साचे ओरिएंटेशन घेतले हेड्स ऑफ गव्हर्मेंट आनी एडेड अनएडेड सगळे हायस्कूल्स एंड प्रायमरी स्कूल्स तांची इनपुट्स घेवन मागीर फायनली 12 ऑगस्टाक सर्क्युलर इश्यू केल्ली फॉर ग्रेड 3 to 8 फुडलो जो प्रोसेस आसा एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एक्झामिनेशन किंवा असेसमेंट इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट हे सगळे स्कूल्साचे दवरले आसा स्कूल्स इंडिव्हिज्युअली आपूण करतले आनी हो जो कॉमन क्वेश्चन पेपर दवरल्या फाटलो उद्देश असो आसा की सगळे कडेन एक स्टँडर्डायजेशन जावचें युनिफॉर्मिटी आसची जो असेसमेंट पॅटर्न आसा तो युनिफॉर्मली सगळ्या स्कुलांनी फॉलो जावचो म्हणून कॉमन एक्झामिनेशन। सो आता डेट शेड्यूल जर विचारलं जाल्यार फॉर ग्रेड 3 and 4 एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आणि 6, 7, 8 हाचे खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October which goes up to 15th of October। ही आसा एक्झामीचो हो आसा एक्झामीचो शेड्यूल which is applicable to all schools all over government aided and some of the unaided schools which are following after। सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसा ज्यांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लीश मिडियमांत इंग्लीश लँग्वेजीतले पेपर इंग्लीश मिडियमाचे ते आमी कन्सिडर केला ओन्ली फॉर दीस एकेडॅमिक इयर। तशेंच आनी थोडे केसीस आमच्या मुखार आयल्यो त्यो म्हणजे अनएडेड स्कुलाची वेगवेगळी तरेची रिक्वेस्ट आशिल्ली कारण थोडे आमचे करिक्युलम फॉलो करताली स्टेट गव्हर्मेंटाचे थोडे वेगवेगळे करिक्युलम फॉलो करतात। सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन तांणी तांची रिक्वेस्ट केला थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे तांचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करता। ताजे नंतर आसा तो उर्दू मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लीश जाय आशिल्ली बाकी सगळे कडेन थर्ड लँग्वेज आसा कोंकणी मराठी सो तांकां इंग्लीश जाय आशिल्ली कारण तांची फर्स्ट लँग्वेज उर्दू दिल्ली सेकंड तांच्यांनी हिंदी दिल्ली थर्ड लँग्वेज इंग्लीश थंय बी आमी तांची रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दीस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आनी भुरग्यांक कांयच लॉस जावचें न्ही म्हण तांकांय आमी ह्या वर्सा इंग्लीश पेपर दिवपाचो केला आनी आफ्टर दीस प्रोसेस इज ओवर आमी हे सगळे मॅटर फॉर फर्दर पॉलिसी डिसिजन मुखार व्हरतली इन कन्सल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन। आता थोडे येता आमकां अजुनूय रिक्वेस्ट पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना कारण आमकां बॅकएंडार तितली तयारी करपाक जाय तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय खूब विशय आसतात आनी ताचें डिस्ट्रिब्युशनूय त्या तरेन जावपाक जाय। आतां ताची फुडली स्टेप म्हणजे आमी एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसले तरेचे रिलॅक्सेशन आसचें ना हे फर्स्ट इयर जाल्ले कारण ह्या एकेडॅमिक इयराक रिलॅक्सेशन दिला। आता आनी हांगा जे डिसिजन घेतला ते म्हणजे फ्लायिंग स्क्वॉड धाडपाचे सो 12 तालुक्यांत एक्झामीच्या टायमार टीम्स वतले आमच्या फिल्डार सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला जेंका आमी पेपर सप्लाय केला ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा तेच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायिंग स्क्वॉडीची टीम्स प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम 2 टीमी तरी वतल्योच
सो ह्यो गेम्स आमचे फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एग्जाम पिरियड. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.